नमस्कारो हांगाशील पुरा जनाक स्वागत करून आज आमगेले एक थर्ड आउटलेट प्रेस्टो आणि मॉडर्न किचन ब्रँडाचे ओट करून केल्लें एक आसा. सो ताजी ओपनिंग आता मी करता आसाची. ताजी ओपनिंगाची रिबन कटिंग प्रोफेसर एल नरेंद्र नायक एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्स हानी करचार आसाची. तशीच आमगेलो ओटो बस्ती विठ्ठल शेणै मामू आमगेले प्रमोटर आणि एक्स डायरेक्टर हानी आसाची. आणि आमगेले आज फेलिसिटेशन करूक आमगेले अजित पै डायरेक्टर एस फूड्स तांणी आमगेलो ओट आसाची. हे आमगेले थर्ड आउटलेट बेझंट कॉम्प्लेक्स जावन येद्राक असं केलं वास चेंबर्स म्हणून बिल्डिंगांत आसा. पुरो जनान हांगा येवन आमकां सहकार दिवन तांगेले पुरो जनान आमगेले पुरा प्रोडक्ट्स हांगा डिस्प्लेर आसा प्रेस्टो आनी मॉडर्न किचनाचे. येवन प्रत्येकल्यान हांगाचे हें करून सदुपयोग करूंक म्हणून हें घेता. आजी आमगेले मंगलोरांत एक विशेष दिवस म्हणून येता. इत्या म्हणून जाल्यार आमगेले खंय प्रोफेशन चलता आसा त्या एरियांत एक विशेष एक फॅसिलिटी तेवूय इट्स ऑफ गुड क्वालिटी हू आर नोन फॉर क्वालिटी इन द फूड इंडस्ट्री दॅट इज मॉडर्न किचन्स अँड प्रेस्टो तांणी हांगा एक तांगेले एडिशनल शोरूम आज ओपन करता आसा. तिन्नी शोरूम तांगेले आमकां एक भारी खूश कसं म्हळ्यार आमकां पुरो लागीं आसा आनी आमगेल्या एरियांत एक लायक क्वालिटी प्रोडक्ट दिवत तसले एक लायक फॅसिलिटी मेळ्ळें म्हणून जाल्यार वील बिकम मोर सफिस्टिकेटेड. पीपल वील कम हियर विथ द इंटेंशन अँड विथ इन सर्च ऑफ फॅसिलिटी, इन सर्च ऑफ क्वालिटी. सच ए गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे आर नोन फॉर and we are proud and we wish them all the best for this, and I am really honored for giving me an opportunity to inaugurate this. I am really happy. God bless them. I wish them all the best.
आज आमगेल्या मॉडर्न किचन्स आणि प्रेस्टोच्या थर्ड एक्सक्लुसिव्ह आउटलेट हांगा कोडियाल बैलांत ओपन जाल्ला. कोडियाल बैल म्हळ्यार मंगळूरचे एक एज्युकेशन हब. हांगा कॅनरा, बेझंट, शारदा, एक्सपर्ट सुमार पुरा इन्स्टिट्यूशन्स आसा. ह्या इन्स्टिट्यूशनांत तूं आशिल्ल्या चेडवांक, टिचर्सांक आनी हांगा हे लोकॅलिटी आशिल्ल्या पुरो जनाक आमगेले प्रोडक्ट्स लागींची चमकुचे डिस्टन्सार मेळका म्हणून आमी ह्या जाग आयडेंटिफाय करून हांगा ओपन केलेलो आसा. म्हगेले आन वण्णप्पै हांणी स्टार्ट केलेला मॉडर्न किचन्स आनी प्रेस्टो. तुमकां गोतोसच्या पुरो ही पास्ट अवे लास्ट इयर. आय एम व्हेरी हॅप्पी टू से दॅट विदीन द फर्स्ट इयर ऑफ विदीन दॅट फर्स्ट इयर फर्स्ट इयर जावचे पयशे फुडें ताणें एक कसल विजनान एक मॉडर्न किचन्स आनी प्रेस्टो केलेलो ताजे रीच आनी ताजे प्रोडक्ट्स कितले जना पुढे पावताला ताजे पयस चड जना आतां पावतास. दॅट वॉज इन लायन विथ हीज विजन. कसं म्हळ्यार एक बिझनेस मात्र न्ही, एक संस्था कोरका, तो संस्था आपणाल नंतर चोलका आनी व्हड जावका म्हणून त्या करच्याक म्हाका एक ऑपॉर्च्युनिटी हांगा म्हगेल्या कजन सुधीरू आनी आमगेल्या एस फुड्डान तूं सुधींद्रस, हरीशस तांगेलो करूं मेळ्ळा म्हगेल्या अम्माल गायडन्सारी. म्हाका तीच एक खुशी. आनी अशीच मस्त आउटलेट्स आमी मस्त कडेन कोर न्हू आनीकय चड जना ते प्रोडक्ट्स रीच कोरका म्हणून म्हगेलें एक हें ड्रीम आसा. आनी त्या करच्याक आमी खंडीत प्रयत्न करताची. म्हगेल्या अन्नान एक केन्नाय एक पॉयंट सांगचे आशिल्लें कशें म्हळ्यार आमी फूड इंडस्ट्रींत आसाची आमगेलें एक काम आसचें कशें म्हळ्यार आमी बेस्ट क्वॉलिटी प्रोडक्ट कोरका आनी जनाक खंय दुखोवन घेवची अनुकूल आसा थंय पावोका म्हणून. आनी तितलें केल्यार पुरो, मागीर वरलेलो पुरो आमी पळोवचें न्हय, मागीर त्या देवान पळोवचें म्हणचें आशिल्लें. दॅट इज द विजन ही हॅड, दॅट इज द ड्रीम ही हॅड. अँड आय एम हॅपी and very happy to say that this third outlet of ours will help us achieve that dream. Thank you. आमगेल्या स्टोर ओपन जाल्ला कोडियाल बेलांतू आनी आतां ओपनिंगाक आमी एक इनॉग्रल ऑफर दवरला. स्वीट्स आर बरे 20% प्रायज ऑफर आनी ताच नंतर आमगेला मस्त बाय वन गेट वन रंजत आसा. बनाना चिप्सार एका एक फ्री आसा आनी मस्त प्रोडक्ट्सार आमगेल्या असल स्कीम चलता आसा. आनी कोणाकय कसले केटरिंग सनमटा बर्थडे जावं व्हडलीक मुंजे खातीर समेत आमी ऑर्डर्स आसा म्हण जाल्यार आमगेल्या स्टोरार येवन दिवेत. आमी टेक केअर करून लायक करून दिताची म्हूण हांव सांगून घेता. थँक्स.